हे आतां हे जाल्यार ते आमचे मातशे बापूय जेम्सान आशिल्लो, आमी सगळे थंय आशिल्ले. जेम्सन जेम्सान आशिल्ले आमी सगळे जाण. आमी भाव भाचो म्हागेलो, हे भाचो आनी भयण हांगा रावता. आनी ते कितें जालें ते तेंच्यांनी चॅक केल्यार काय खबर ना, तेंच्या राती 2:30-3 सुमार सगळे दार फोडून बिडून भितरलें सामान सगळे पयशे भांगर सगळे व्हेले तेंच्यांनी. कितें कितें आशिल्लें म्हणल्यार भांगर कितलें भांगर म्हणल्यार हे नकलेस आनी कानातले आनी हे मोदी आनी पयशे कमी 2.5-3 लाख. पावणे 3 लाख. हय. टोटल भांगर बीन कितलें? एक 2 लाख. मागीर टोटल कितलें? पयलींचो भांगर आतांचो न्हू तो, पयलींचो ते भांगर नात म्हळ्यार ते 50 ग्राम तरी जातले. 50 ग्राम. हय. म्हणल्यार पयशे आनी भांगर मेळून कितले जातले काय म्हणून अंदाज? टोटल 5 लाख बसले. 5 लाख बसता. 5 लाख. सो तुमी कंप्लेंट बीन केल्या आतां पुलिसीक? कंप्लेंट केला सगळे केला. हेंच्यांनी आतां येता म्हणून सांगला चेकींग करून आपूण तुमकां मागीर हे करा म्हणून सांगला तेंच्यांनी. कितल्यांक तुमी आतां काल हे थेफ्ट कितल्यांक जालें? सकाळी म्हणल्यार आमी बाबा हाडपाक गेले पयलीं. आमकां जेवणान ते डिचार्ज दिले न्हू, तेंच्या आयले भयणी थंय मातशे जेवले गेले. दनपार हांगा 2 घेवन दार पळयता म्हणल्यार म्हणलें आशिल्लें. शेजाऱ्या बिजाऱ्या कळयलें तांकां कांयच खबर ना. कांयच खबर ना. मागीर भयण येवन म्हाजी तांकां सगळ्यांक हे करून बोवाळ करून मागीर भितर येयल्या. हवेली कुटिजान स्टुडंटा खातीर पेमेंट प्रभू